Good morning. My name is Gannon D'Souza, and while decreasing the petrol prices, you all have filled one hole in our pockets, but various other VATs and other taxes you all have increased, and various other holes in our pockets now. So what if you all increase like various What is the other future? sorry? Okay, like the taxes and also why were we not informed of this? सो एक एक वटेच्यान तूं म्हणटा हे चाणक्याचें सांगिल्लें तुवें की ते कर लायतना सुद्दां कळपा जायना की पुलाचेर बशिल्लीं हें काडटा म्हणून लोकांक कळपाक लागना की तुमी काडटा म्हणून. Can I talk? See the total liability. लोकांक कळपाक लागला काडटा म्हणून. How एकूच म्हणटा when we talk of liability of the petrol, it was coming to around 150 or 200 crores. But you don't understand one fact. 200 crores you were bringing in, and it is been given to him 200 crores. So you have increased the liability of 200 crores plus this 200 crores. You don't realize it. You have made it 400 crores liability. Increase of liability by 400 crores. You start with 400 minus. So there is asset liability. That is counted in सदांच एक चुकता तो आमकां सदां पॉप्युलिस्ट जावपाचें आसता ताका लागून हे फुकट दी ते फुकट दी लोकांक जाल्यार फुकटाची संवय जाल्या व्हेरी बॅड टॅक्स लावपाक जाय सवय कोणे लायली आतां मायनिंगाचे आतां सगळे उलयतात की मायनिंग ना अशें जालें तशें जालें PSC रिपोर्ट बरयतना मायनिंगाचें अशें जातलें म्हणून खबर नासलें सो सगळे पयलीं लोकांक इन्स्टिगेट केल्या सगळे NGOंक फुलयलेले की ना आमी आयले जाल्यार रिजनल प्लॅन पारदर्शक प्रमाणान करतले म्हणून आतां ते करनात आतां तशा तसो रिजनल प्लॅन वता आतां पळोवया कोण NGO खंय उठता ते सिक्युरिटी दिवपा पडटा म्हादय बचाव म्हणून आहले आतां हाणें सांगलें आमचे मांगिरीश बाबान सांगलें की यू कॅन टेक अ हॉर्स टू द रिवर यू कॅनॉट मेक हिम फीड विच मीन्स वॉट विच मीन्स द हॉर्स इज नॉट वॉन्टिंग टू फीड सांग मरे तुवें क्लियर की तुम्ही फकत मिटींग घेतली म्हणून लोकांक फटोवपा खातीर मिटींग घेतल्या कांय जायना एक्चुअल परिवर्तन इज फार्स दिस इज बिकमिंग व्हेरी क्लियर. थर्ड क्वेश्चन. आय एम जोसेफ आज सरपंच ऑफ राशोल. गेल्या सरकारान तरणाट्यांक नोकरी दिली, ह्या सरकारान तेंची नोकरी काडून उडयली, रस्त्यार हाडले आनी फुडलो सरकार येता तो ह्या सरकार दिता पळय तो काडून उडयतलो आनी लोकांक आतां ह्या भुरग्यांनी पळय नोकरी ना तांच्यांनी तेंचेर भंय पडले आसा. परत आतां सरकाराक अपॉयंटमेंट एप्लिकेशन कितें घालपाक पत्ती अशी जायत घडत म्हणटा भंय पडले आसा. हो प्रश्न तुकाय आसा विष्णू तुकाय आसा. तुम्ही फक्त भुरग्यांचो वापर करून घेतात नोकरी दिता म्हणून सांगतात मतां खातीर यूज करतात आनी सरकार बदलले की भुरग्यांक वाऱ्यार उडयतात. Can I speak first? Or you want? पण ताजे पयलीं म्हजो आक्षेप आसा हांकां कित्याक एक गोष्ट आसा आज 1 in 27 इज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. दिस इज द हायेस्ट रेट इन द कंट्री. खंयचे सरकार येतात नोकऱ्याचे हायस्ट दाखोवन गव्हर्नमेंट मत ओडपाक has never done evaluation whether this many people are required. And Alex. Okay. There are two things. One, when government gives a job to somebody, दोन मुंचो गव्हर्नमेंट यो आजपासून गव्हर्नमेंट या कोणाच्यान म्हणून जायना आपण ट्रान्सपेरंट म्हणून मुई तरी आपल्यागे मनशाक घालपाची हो प्रयत्न पयलोच ना. Whether I like it, whether you like it, or whether you disagree with me, it is the truth. You agree with it? I agree with it. I agree, totally agree with it. But one thing is sure, जे कोण दिले तेंक बड्यांक अननेसेसरी तेंगे कारण दुसऱ्या दिवप हें सारकें न्ही. कित्याक ते सांगता आनी मागीर कोण विजिलन्स सारकें ना कोण हें सारकें ना. हांव तुका सांगो सोदता आय कॅन प्रूव वन केस वेर the previous आता chief minister आता in 2003 I can show you one case. It will shortly come up in few days. It will come in the press. Few days it will come up. Somebody will take up that issue. त्याने the rule हा recruitment rule आणि एक rule हा. If you advertise for 6 posts, okay, 6 posts advertise केले मुखाऱ्यान शॉर्ट घेवपाक ना. They are all illegal म्हणून. अशें करून केलोले आहे. They are all government do it. So basically तुमचे कितें ताणी केलें सो तुम्ही केलें सो परत ते करतात. Correct. इतली सिंपल. ना पळय हांव सांगू सिंपल कित्याक सिंपल ते सांगो तुका कित्याक सिंपल ते सांगो तुका कित्याक गो जेन्ना 2003 आलो तेणे तेंच केलोलें. विष्णू इट्स नॉट ऑल दॅट सिंपल. नोकरी हो तरुण भुरग्यांच्या सामको जिवाळ्याचो विशय. तांची खुबशीं स्वप्नां एका गोश्टीचेर आदारिल्लीं आसतात. बरोबर सो तेंच्या भावना कडेन खेळप हें बरोबर न्ही. पूण जेन्ना जोजेफ आमकां सांगता इतले भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो आमी त्यो नोकऱ्यो काडून घेतल्यो. एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय नोकऱ्यो दिल्यो ह्यो केन्ना दिल्यो कश्यो दिल्यो खंयचो प्रोसिजर फॉलो करून दिल्यो काय प्रोसिजर फॉलो करनासतना दिल्यो ह्योय गोश्टी खूब म्हत्व आसा. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता त्या इलेक्शनच्या 2-3 दिसांनी जेन्ना आमचो कोड ऑफ कंडक्ट लागता 2-3 दिसांनी सगळी एक्सरसाइज जाता मोठ्या प्रमाणात जेन्ना कॉला भायर सरतात डुप्लिकेट कॉलो घेवन मंत्र्याचे लोक मतदारसंघांनी भोंवतात तेन्ना नोकऱ्यो कश्यो दिल्यो हें जग पळयता. म्हाका एक गजाल मुद्दम फोर्थ क्वेश्चन
हांगा खंय तरी आमची तरणाट्यांची चूक आसा. आमकां दिसता की गव्हर्नमेंट नोकरी मेळप बिकॉज तुमची सारकी मनीस आहात जाणी एक आदर्श तयार केला की सरकारी नोकरी घेनासतना खूब कितें करपा जाता. As a matter of fact, I mean, I really was having a little more hope on Manohar Parrikar to address this particular issue. We are converting ourselves into a nanny state. Nanny state म्हटल्यार कितें आमी आया state कशें. Whether it's Ladli Lakshmi, whether it's reduction of petrol prices, whether it's whatever it is. But these populist schemes at some point of time are going to break. You're not going to be able to have the finances to run these kind of schemes by which you give a government job to virtually everybody, whether the government requires that job or not. Yeah. And at a point of time will come like what is happening today in Spain and Portugal and Italy. You are not going to have money to pay these people, and everybody employed previously by Congress, BJP or whoever is going to come out in the street. So I pity the government that comes in 2017. हातून भितर एक प्रश्न फक्त नोकऱ्याचो ना. मेन ह्या सरकाराचो एक अनेक वायदो आशिल्लो तो सुशासन निर्माण करपाचें म्हणून. ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक घेवन हे वशिलोचे तट्टू घेवन सुशासन निर्माण करपाक जाता. पर्रेकाराचो एक 2001 एक ताणें एक ऑर्डर काडिल्ली की सगळीं सरकारी कार्यालयां शेनवाराय उक्ती आसतली म्हणून. त्याय वेळार ते कोणें पाळलें ना. आतां ते जावप शक्य ना. वी विल गो टू फोर्थ क्वेश्चन. तातूंत बरो मुद्दो काडप. फोर्थ क्वेश्चन. पॉलिटिकल वील आसत जाल्यार कितेंय काम जाता. ताका टायमाची बंधन आसना. आतां आमी पळयता कितलींच पळय ह्या दिसांनी दरोडे घालतात, खून जातात जावं चोऱ्यो जातात आनी हेजेर दिसता कांयच ताबो नकळो दिसता पुलिसांचो. की लॉ एंड ऑर्डराच्या बाबतींत गोंयकार इज स्टील नॉट फिलिंग सेक्युअर्ड. इज दॅट अ फॅक्ट? म्हाका पॉलिटिशियन्सा परस काल आमी पळयल्या मरे. काल आमी तुमी सांगात. काल आमी पत्रकार गेल्ले. आमकां परिस्थिती वायट आशिल्ली. 2-2.5 वरांनी पुलीस आयल्यात. फादर तुमी सांगात गोंयकार फिलिंग अनसेक्युअर्ड. पयली वस्त ताणें सांगल्या पयली सामकी न्हय एक. हांवें सांगूं ना सरकाराक 5 वर्सां दिवची म्हण. सरकार 5 वर्सां आसात आनी सामकी मोलावणी करता जाल्यार 6 म्हयने पावना. पूण हांवें सांगून तांकां एक जालें. सेक्युअर्ड फील करता. लॉ एंड ऑर्डर सुदारल्या काय तशीच आसा? ना मातूय सुदारूंक ना. एक जालें. दुसरें परिवर्तन जर जातलें जाल्यार पयले सुवातेर एक गूण आसूंक जाय फुडाऱ्याक. क्रेडिबिलिटी म्हणटा पळय ती. आनी जाय ते आमकां आस्वासणां केली. पयले सुवातेर ते MOI म्हणटा पळय ते सामकी आस्वासणां. क्रेडिबिलिटी देंवल्या सरकाराची 6 म्हयन्या भितर. हाची सरकार म्हणटा तेन्ना हांव म्हणटा वो पर्रीकार. हय. पर्रीकाराची क्रेडिबिलिटी देंवल्या. एक जालें. दुसरें मायनींग. एका तेंपार म्हणूंक लागलो आतां पयलो तो सामको उसळ्ळलो सामको. आतां एका दिसा म्हणूंक लागलो तें इल्लिगल मायनींग ना. ओके. सो या पॉयंटाचे म्हाका दिसता परत येवया. या पॉयंटाचे येवया. आमी जस्ट 5 प्रश्न घेवया आनी वील कम बॅक. लॉ एंड ऑर्डरचो पळय आशिल्लो तातूंत गोंयचो सगळ्यांत मोठो प्रॉब्लेम अशें आसा. इरिस्पेक्टीव ऑफ गव्हर्नमेंट पुलीस हॅज ऑलवेज बीन व्हेरी डॉसायल. कळ्ळें न्ही. गोंयचे पुलीस हे वेल इक्विप्ड ना हे आमी विधानसभेन सगळेच बॉम्ब मारून सांगता. तूं सादे आज CCTV प्रत्येक पुलीस स्टेशनार बसयल्यार एकूय CCTV एका स्टेशनान चलना. पुलीस अंडर स्टाफ्ड आसा. म्हज्या मतदारसंघात हांव मागता अक्षी म्हाका ज्यादा स्टाफ जाय. प्रत्येक मतदारसंघात ज्यादा स्टाफ जाय. सरकार एग्री करता की गोंयकारांक सुशेगाद अशें रस्त्यार भोंवप बरोबर न्ही. मागीर सांगता आमी हाजो एक सिरियस व्ह्यू घेवपा जाय की पुलिसांनी सुद्दां तत्परतेन काम करपाक लागू जाय. हे काल आनी आज इट इज डन डिपेंड ऑन गव्हर्नमेंट. बेसिक पुलीस मशिनरी बळकट करपा जाय. ताच्या खातीर इक्विपमेंट दिवपाक जाय. काँग्रेसीन आनी BJPन आनी लोकांनी पुलिसीन पयलीं परिवर्तन हाडपा जाय. बरोबर जाल्यार पुलिसाच्या हातून सरकारान कोणाचेर फेवरेटिझम करूं ना. सगळ्यांच्यो चोरयो जातात. पयलीं चोरयो मडगांवांत जाताल्यो. आतां चोरयो म्हापश्यां जावपाक लागल्यो. पर्रीकाराचे भावाची स्कूटर वचून मेळना. प्रश्न आसा की फाटल्या जे परिवर्तन जालें हांव सुद्दां एक युतीचो घटक आशिल्लो की लोकांनी काँग्रेस किंवा भाजप जाय म्हणून मतां मारूंक नासली. काँग्रेस नाका म्हणून मतां मारिल्ली. पूण 6 म्हयन्या जेन्ना आलेख पळयता तेन्ना एक गजाल नदरे सामकार येता. सरकार फेल जाला. विजय सरदेसाय पास जाल्लो आसा. सो असो प्रश्न येता. आतां म्हजो प्रश्न असो आसा जशें आतां लोकांक थर्ड पर्याय जाय थर्ड ऑप्शन जाय जो कलकत्तान ममता बॅनर्जीन दिलो. ओके. तुजी म्हणणं तिसरो पर्याय जाय. विजय दिवंक शकता काय दिस क्वेश्चन लास्ट एकाच कारणाखातीर कारण क्रेडिबिलिटी क्रायसिस मुळे पर्याय म्हणतो म्हजे कोतान आतां अशें दिसपाक लागलां. मुद्दम म्हणटा अशें हांव अर्थवेवस्था एका सामकें अशें मोडणार पावल्या की आमी संपूर्ण गोंयचे बद्दल राजकीय सामाजीक आनी आर्थीक असो वेगळो विचार करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता जे कोण सध्या आसात तांचे कडेन सरकार दिवपाची क्षमता ना. हांव म्हणटा ह्या क्षणाक एक राष्ट्रीय सरकार घडोवया. पर्याय जाय पण पॉसिबल ना. राष्ट्रीय सरकार घडोवया.
पर्रीकारा मुख्यमंत्री करूया पण गोंयचे टॉप लोक घेऊया बरे कोण बरो अर्थकारणी घेऊया बरो पर्रीकारा दिवया पर्रीकारा दिवया तू हे करूया म्हणता आणि ताका परतून घाल्या म्हणटा लास्ट हाजेर या विशयाचेर आमी हे करूया तुम्ही नाकात तेही नाकात कितरी नवे करूया परिवर्तन येतले जाल्यार नवो फोर्स जाय I am very clear about one thing. Whatever Vijay Sardesai might say, he's again saying it as a member of opposition. I am very clear about one thing. तू एक रिजनल पार्टी काड, नॅशनल पार्टी काड की खंयची पार्टी काड, तुका हे पार्टयेक पैशांची गरज आसतलीच तुका. ह्या पैशांक लागून तू याच मायनिंग लॉबीक, याच DCCI, याच मंगिरीश कारभारान वतले आणि हेच पोलीस तुमकां हे पैसे दितले आणि ते कितें म्हणटात पळय ते तुमी गोंयांक करतले. सद्याक the financial system in Goa has to change before anything else changes on the ground. Mangiresh, last comment. I entirely disagree with you. You will disagree because that is the point. Government today. I want to make a point. ना आता वेळ आयिल्लो आसा की गव्हर्नमेंटान चेंज ऑफ मायंडसेट करपाचो. They have to act with a will, with an iron hand, and because इलेक्शना काय बेगीन ना 4 वर्सां आसा. कित्याक तर पयले सुवातेर हो पळय फुडारी पळय आसा आतां क्रेडिबिलिटी जाय आनी ताणें जायते पळय हें केल्यात तातूंत ताणें इबाडला जायते पयले सुवातेर MOI दुसरे सुवातेर मायनिंग क्रेडिबिलिटी जाय क्रेडिबिलिटी परत येवपाची गरज आसा. हय आनी लोकां कडेन ताणें सबंद करपाचो गरज आसा. फायनल कमेंट. नाही म्हजें सांगपाचें हेतू हांवें उदळीत तेंच सांगलां. तुमी सगळे आमी हाचे उलयतात ते वायटाचेर उलयता तातूंत वायट एकटाय दाखयना. शेवट सरकाराक चलतलो जाल्यार आमचो सपोर्ट जाय सगळ्यांचो आनी सरकाराक डायरेक्शन जाय बाबा खंयच्या वचनान वचूं जाय इन वेजीस. हांव पळयतां आमचे कडेन 2च विशय आहाय, एक काजिनो एक मायनिंग. हाजे शिवाय आमी कांय उलयना. कितें देर आर लॉट ऑफ ताजे पयलीं एक आशिल्लो रिजनल प्लॅन. तशें जाल्यार सरकारी इतली वर्सां कामत बाब सरकारान आसात इतले फाटले 20 वर्सांत गोंयचे बजेट वेगळे तरेन कित्याक तुमी चिंतना actually बरो विषय मांडला ताणें. We should have been the discussion. The point he is trying to make is that I think it is high time now for politicians, bureaucrats, media, environmentalists, NGOs and industry to think up of an alternative economy for Goa. What is the alternative? Last on this point. One second. Alternate economy. One second. See, I made in one interview, I have told Chief Minister. One second. Chief Minister, जर तू ऍक्शन घेता सगळ्यांचेर सगळे जाग्यार हाडटा, I am with you म्हणून. We are there for change. What are those things? Vishnu, anything. What is the change? You want to know what is the change? What I am saying is we have to list out. I am there for this. Point taken. I just want to make one point. Yes, kide pointe. Yeah. Okay. Vishnu, final comments from government side. I just want to make one point. There are some things called collective responsibility. You cannot blame one government or the other government for this and that. See, we have to come together on certain core issues which are related to the future of Goa. We should diminish all our differences. And on that we should be one. That is the only way to run the government. Okay, so आम्ही आयची भासाभास सोबयतात सगळ्यांनी कांय कोर इश्यूचेर एकठांय येवचें गोंयचे चिंतचें आनी तो रोडमॅप तयार करचो. अजून विजय सरदेसायचे मुद्दे आहात पण वेळ सोंपला म्हजे कडेन हांव घेवपाक शकना. हे डिबेट इतली हिटेड डिबेट जाला सगळे चडशे मुद्दे कवर जाल्यात. सगळ्यांनी मुलाखत पळयली तुमी हांगा येवन ह्या मुलाखत भासाभाशी भितर वांटेकार जाले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.